तालुका अध्यक्ष भारतीय किसान संघ। गोंयांत मिल्क जे दूध शेतकऱ्यां खातीर दूध इन्सेंटीव नांवाची स्कीम आसा। ह्या स्किमीत जवळ 40% रक्कम दूध घालता ताच्या दुधाच्या व्हॅल्यूची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यांत क्रेडीट जाता आनी ही सिस्टम वेवस्थीत लागची, तिका डिले जावचो न्ही म्हणून मुख्यमंत्री आसतना मनोहर पर्रीकारांनी तातूंत एक एडिशन केल्लें, तें म्हणजे प्रत्येक सोसायटीन ऑटोमेटेड मशीन मिल्क चेक करपाचें, दुधाची क्वॉलिटी चेक करपाचें बसयल्लें। ताजो डेटा डायरेक्ट एनिमल हजबंड्रीच्या सर्वरार वचपाचो आसा आनी ताजे थ्रू जे रिकॉर्डिंग जातलें ताजे वयल्यान मिल्क इन्सेंटीव शेतकऱ्याक दर म्हयन्याक मेळटलो अशी ती योजना आशिल्ली। ह्या योजने सकयल 57 मशिनां ऑलरेडी फोंडा आनी सत्तरी तालुक्यांत बसयली। थंय ती सक्सेसफूल जाल्या नंतर आतां अख्ख्या गोंयभर ती बसोवपाचो काम चालू जातलें। अशीच 2 मशिनां गोवा डेरीक मेळ्ळ्या ह्याच कारणां खातीर की जी क्वॉलिटी चेक करपाची आसा ती गोवा डेरी कडेन चेक करपाक मेळूंक जाय। पण अकस्मात पयर 17 तारखेक एक मिटींग गोवा डेरीन जाली शेतकऱ्यांची, तेन्ना आमकां अशें सांगण्यात आयलें की ती मशिनां आमचे कडेन कांय ना, आमी ती जी येवपाची आसा तांची कॅपेसिटी ना की आमकां जाय तितली सॅम्पलां हँडल करपाची, त्यामुळे आमी ती घेवचे ना आनी आमी चायनीज 2 नवी मशिनां घेवपाचो प्लॅन आमचो चल्ला, ताजें काम चालू जालां आनी 2 म्हयन्यांत ही मशिनां बसतली। आमकां सहज प्रश्न पडलो की सरकार जर फुकट ही मशिनां गोवा डेरीक दिता जाल्यार ती चायनीज कंपनी कडल्यान कित्याक घेवपाची? तर आमकां अशें सांगण्यात आयलें की त्या जी गोवा सरकार दितलो ती मशिनाची कॅपेसिटी ना की इतले सॅम्पलां हँडल करपाची। गोवा डेरीक जवळ जवळ 190 सॅम्पलां हँडल करची पडटली म्हणून आमकां जे शेतकरी गेल्ले तांकां प्रायमा फेसिया तें पटलें की कदाचित खरेंच नासूय ती कॅपेसिटी, त्यामुळे आमी तें मान्य केलें आनी आमी भायर येवन जेन्ना चेक केलें तेन्ना आमच्या लक्षांत आयलें की हें खरें न्ही, जी बेंगलोरची कंपनी ही मशिनां सप्लाय केल्या तांची कॅपेसिटी खूब चड आसा, कित्येक पटीन चड आसा। 1,500-2 हजार सॅम्पलां सुद्दां ते एनालायज करूं शकता एट अ टायम, म्हणजे फाटोफाट। आनी त्यामुळे हो प्रश्न पडलो की इतलें सगळें चालू आसतना चायना भारताचेर युद्ध जेन्ना परिस्थिती आसतना गोवा डेरीच्या एडमिनिस्ट्रेशनाक जे सरकारान अपॉयंट केलां ताका सरकारान दिल्लीच मशिनां नाका आनी आपणे नवी पयशे खर्च करून गोवा डेरीची आर्थीक परिस्थिती अत्यंत वायट आसा तरी सुद्दां पयशे खर्च करून ही मशिनां कित्याक घेवपाक जाय आनी तातले तातूंत चायनीज मशिनां कित्याक घेवपाक जाय? अक्षरशः सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणटा चायनीज मशिनां नाका, चायनीज कॉन्ट्रॅक्टर नाका, लोकांनी घेवचे न्ही, गव्हर्मेंटान घेवचे न्ही, तरी सुद्दां गोवा डेरीच्या एडमिनिस्ट्रेशनान जे सरकारान नेमलां ताका चायनीज मशिनाचें प्रेम कित्याक आसा? स्ट्रॉंग डिमांड आसा की ही चायनीज मशिनां घेवपाचो जो प्रयत्न चल्ला तो स्क्रॅप करचो। जर चायनीज मशिनां नाका आसत जाल्यार भारतांत अनेक कंपन्यो आसात की ह्याच क्वॉलिटीची किंवा हाजे पेक्षा बऱ्या क्वॉलिटीची मशिनां तांचे कडेन अवेलेबल आसा। सरकारान दिल्ली सुद्दां म्हजी मशिनां आसा, तांची कॅपेसिटी आसा, तांकां कांयच प्रॉब्लेम ना, भारतांत अनेक कडेन ती वापरली वता।